मॉर्निंग अरे तसो विषय ना, तुम्ही समजून घेवपाचो विषय आसा की क्वेश्चन हे लॉट्स बदलून काडटा ते हांव ठरवू शकना आणि सेक्रेटरी ठरवू शकना तशेंच आणि लॉट्स काडटा आसतना ते प्रत्यक्ष ते आसता म्हणजे प्रत्येक जण आमदार आसा पक्षाचो पार्टीचो मेंबर आसता आणि जे लॉट्स जशे पडटा तशें क्वेश्चन येता म्हणजे हांव आजूय तुमकां सांगूंक शकना आज तांकां हांव ठरयना न्ही ते एज ए लॉट्स पद्दतीन जे क्वेश्चन तांकां पडटा ते तशें मेळटले कित्याक एलिगेशन कित्याक करता कोण आता एलिगेशन करता आसतना एक लक्षात उरता की विरोधक हे हमारे खूप गट बारीक आसा म्हणजे 7च आसना विरोधक आणि सत्ताधारी आसा न्ही ते 33,000 म्हणजे सत्ताधाऱ्याचे लॉट्स काडटा आसतना जे आसा न्ही मेजॉरिटी असल्या कारणान स्वाभाविकपणे सत्ताधारी येतले डेमोक्रेसी तशें म्हणजे ती कॅन्सीस करूंक शकना वो विरोधक हांव डिफरन्शिएट करूंक शकना वो सत्ताधारी आसा वो विरोधक आसा हांव करूंक शकना सत्ताधारी आसता तोय आमदार आणि विरोधक आसा तोय आमदार हांव कोणाक पार्टीन काम करूंक शकना बट डोंट यू थिंक इट्स अनजस्ट फॉर द ऑपोजिशन कितें म्हणटात ती इनजस्टीस म्हाका कळना म्हाका म्हजे दृश्टिकोन आसा न्ही प्रत्येक आमदार आसा न्ही तो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा तो सत्ताधारी आसूं दी आनी विरोधक आसूं दी कारण हांव तांकां डिफरन्शिएट करूंक शकना बाबा हे तिनूच विरोधी आमदार आसा म्हणून तांकां खूब चड दिवपाक जाय अशेंच ना सर म्हणजे तुमी ते केले पळय टायम दिलो ऑपोजिशना खातीर केन्ना म्हणटा फाटल्या फाटी तांकां टायम दिलो ऑपोजिशनाक वेगळो टायम नाही ते रुलांत नाशिल्लें म्हज्या लक्षाक नाशिल्लें तें मागीर त्या वेळाचेर रुलींग आमदारांनी सत्ताधारी लोकांनी ताजेर म्हजें ऑब्जेक्शन सबमीट केलें आणि त्यामुळे पयलीं जशी परंपरा चलताली एज पर रूल जे आसा ते प्रत्येकाक लॉट्स सिस्टमाक गेलो. थँक्यू.